आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. मोगाच्या लोक आज आम्ही देवस्तुतीच्या वर्साचो 19वा आयतार संभ्रमताव. देवाचो अनुभव नई नाटकीय संगतींनी आणि गणितांनी बदला साध्या आणि खात्या संगतींनी जोडून आईची देवस्तुती उलोदिता. मनीस जाल्लो जेजू साध्या उड्या आणि वायना रुपाक एवकरिस्तांत आमकां भेटता आणि आमचे पोषण जावन येता. त्याच जेजूची वळख जिविताच्या सत्या गणितांनी वळखून आणि ताच्या संगतपणात वाडून जाय अशी कृपा मागून घेवया. आज आम्ही आत्ता सगळ्यांचो पात्रोन
San João Bergmans hace fest acara bertau Altaristo सेवक जाव सोम्या जेजूची ताच्या धन्याची सेवा केलो तो आमकां प्रत्येक जावन आलता सेवकांक एक प्रेरण आमकां देवान आल्तारीचे सेवा करचे भाग फावो केल्याक देवाक अर्घा दिताना बगेवूनपणान आनी शेगुणांत वाडून आमी देवा लागीं मागया. या मिसाची ते सवा हे पर्यंत आसात अर्गा मिसा सेलिन मिरांडा पाळो जेजुवाडो समारा आणि रेचल रेगो रुजयवाडो एरिका म्युनियल मिनेजस कोसेसन सायबिनेसवाडो वॉल्टर बेनेडिक्ट सॅम्युअल डिसोजा रूट्सवाडो अनुष्का पिरेरा सांजुजवाडो देवादेव जाल्ल्यापासून मिसा साल्वादोर डिसोजा खातीर सिरिल रिचर्ड आणि मेरी मॅक्टेलिन डिसोजा पांपेवाडो Urban Dicosta खातीर सेलिन मिरांडा पाळो जेजुवाडो Annie आणि निकोलस डिकुना खातीर एडविन नॅन्सी आणि नेविल डिसोजा बाळो जेजुवाडो साल्वादोर डिसोजा खातीर स्टेला डिसोजा नित्यादारवाडो घरच्या आलमांग वॉल्टर बेनेडिक्ट सॅम्युअल डिसोजा रूट्सवाडो फिलोमिना सांगतीस आणि कुटुंबो वेलंकडेवाडो आयच्या दिसा जन्मदिवस आचरण करचे हे परी आसात. प्रकाश सिक्वेरा रूट्सवाडो प्रिन्स्टन रोड्रिगस रूट्सवाडो रिचल रेगो रुजयवाडो समारा रेगो रुजयवाडो या जन्मदिवस आचरण करतल्यांक देवाचे विस्तार आशीर्वाद मागया. जन्मदिवसाचे शुभाशय पटोवन आणि सांगत आसा आमी समेस्तारी ह्या दिसाच्या बलिदानांत फावो तरेन पात घेवंक फावो जावचे खातीर आमच्या पातकां सुटी वळखून घेवन देवा जावन आनी आमच्या भाव भयणी जावन भोगसाने मागया. हांव पार्की सर पदवेदार देवा तुमकां भाव भयणो म्हजो पुण्याक सर्वसंतां मनाची कल्पना जावू वायट करून आनी भंय सोडून हांवें जायती भक्तां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या पासून हांवें सदांच संतांक मुरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्व लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आमचे पातकां बसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krishna
प्रार्थूया. सर्वप्रकार आणि ससनाच्या देव बापा म्हण तुका उलो मारूक आमी धैर्य घेता. तुझो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तू आमकां तुजी भुरगीं केल्याय. या समोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अधिक अधिक बर आणि अशें तुवें बसयलें दायज आमी जोडिशें कर. या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. राग 700 खातीर एलिया ओरेब दोंगरार पावल्ल्या वेळार एका बुयरांत भितर सरलो. सर्वेस्परान ताका म्हळें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपांचो शुरो केलो. पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यांत नातलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली. पूण सर्वेस्पर भुंयकांपीत नातलो. भुंयकांपे उपरांत उजो आयलो. पूण सर्वेस्पर उज्यांत नातलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. ओ आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड दंपलें आनी भायर सरून तो बुयरांत भितर सरचे कडेन रावलो. देवाचें उतर हें. समृद्धी पाटे करो.
हांव सत उलयतां फोट मारिता पवित्रात्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हजें अंतस्कण हांव सांगतां तें खरें म्हणून रुजवात दिता. म्हाका आसा एक वडखल आनी म्हजें काळीज सामानांतलें दुखीत भरलां. म्हज्या भावाच्या म्हणजे रक्तमांसा प्रमाणे म्हजे संबंधी आसल्यांच्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांवूच देवाचो शिराक पडलोलो आनी क्रिस्तांवान वेगळो जाल्लो नसलो जाल्यारय वोट न्हय आसलें. इस्रायल कुळीचे ती देवान तांकां आपली भुरगींकान घेतिल्लीं आनी आपली महिमा उगडली. तांचे लागीं करार केल्ले, नियमशास्त्र आनी आराधनेच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसवण्यो केल्ल्यो. ती सगळी धर्मपुर्वजांचे संततीची आनी क्रिस्त मनशां सैमान तांच्या कुली येसो सोमेस्तां वयर राज करतल्या देवाक जावं भोगलाक सदां काळ आमेन. देवाचें उतर हें उद्गार. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनच आसा, ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. सर्वस्पोर तुमचे सभे असो, मात्र वापरपणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. उपरांत जेजून शिसाक दोणीर चडाशें आनी आपणा फुडें पलतडी वचाशें ताकीद दिवन लोकांक धाड सोडले. लोकांक धाड जाताच तो एकलोच मागणें करूंक म्हूण दोंगरा गेलो. काळो पडटना थंय तो एकलोच आसलो. एणें 2 तडीं सुमार पयस पावली, पूण वारें विरोध पडटलें जाल्ल्यान ल्हारांक ती वयर सकयल जावंक लागली. फांत्याची 3 वरां उतरलेली जातील जेजू उदकाचेर सोलून तांचे सरशें आयलो. उदकाचेर तो सोलून येतलो तें पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान भोग मारली. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणलो, थंय घेया, हांव तो येनाका. तितल्यान पेत्रूस जाप दिवन म्हणलो, सोमया तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवन फरमाय. ए म्हणलो जेजू ताका. तो म्हणलो पेत्रू दोनी वयलो देंवन जेजू सरशी वचोंक उदकाचेर सोलोंक लागलो. पूण वारें जोरान वळटालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें भोग मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या बावळटाच्या कित्याक तूं दुबावलोय. उपरांत ते दोनी सरताच वारें रावले. तवळ दोनी आसलेले जेजूच्या पांयांक पडोन म्हणाले, निजाकी देवाचो पूत तो. देवाचे उतर हे ते फाटल्यान आसल्यांनी उबर आसल्यांनी मुखार आयल्यार कदलाचेर बसयत हेणें या कुशीक उजव्या कुशीक. क्रिस्तपूर्व 9व्या शतमानांत इस्रायलांत एकलो राय आशिल्लो ओम्री म्हणून. ताचे पयलें इस्रायल जुदा आनी इस्रायल म्हणून 2 वांटे जाले. आनी हो राय उत्तराच्या कुशीर बळगा कुशीर इस्रायलांत रातवटी सोडून आसलो. ताच्या काळार ताणें तें राज सदृढ करूंक प्रयत्न केले बांदून हाडून.
आता जो एक वाटो जाऊन ताणे भोवतणीच्या रायालागी संधान करणं भोवतणीच्या राज्यालागी मनशालागी बरो संबंध बांधण्याचे प्रयत्न केले पण ताजो एक वाईट परिणामी असो तो कसो लागून सांगणार एकामेका लोक काजार करून घेताले पण सांगणार इस्रायल सोबत हेर गावच्या मनशा संगे वाईट परिणाम काले म्हणून सांगणार ते तावनो स्त्रियो काजार जाऊन इस्रायला घेत असताना त्यांच्या घराने ती किती आराधना करत असली पूजा करत असली तसले मूर्ती या बोंबेनी हाडण्यात आले आणि असे इस्रायला भितरी बोंबे पूजा पण त्यानं सुरू झाली ती पळून मिळता ज्या पूजे विरोध देवानं तीक्ष्ण उतरांनी बोंब्या सल्ल्यात परत आणि परत इस्रायल पंचेक 17 दिल्ली आणि हा सोबत आहाब तोही सिदोन 3 गावच्या एका स्त्रियाला लग्न झालं आणि ती बाल देवाक आराधना करची स्त्री आणि तिने राणी जाऊन इस्रायलात रायासंगी या बाल देवाच्या प्रवात्याक मस्त प्रोत्साहन दिलो आमकां पळोवंक मेळटा तो कितलो घेऊन सांगले लागला की 450 असले प्रवादी त्या राणीनं प्रमोट केले त्या बोंबे पुजाकाचे या जागा असले आणि तसं वेळार देवांकडलो प्रवादी एलिया प्रवादी तो एकलोसो तो चिंता आपले कितें पण करूंक जाय कित्याक म्हळ्यार लोक सकड मूर्ती पूजा बोंबे पूजा करच्यांत पडला निजा देवाक आराधना करचे मुळे जाला राय तशेंच करते आसा एक देवाळ बांदून त्या बाल देवाक वेदी बांदून पूजा करते आसा देखून ताणे लोकांची सत्राय दिली रायाची सत्राय दिली आणि ते फटकेर म्हणून दाखोवच्या खातीर दोंगरा वयर एक यज्ञ पेटयलो आणि एलिया प्रवाद्यान त्या बाल देवाच्या प्रवाद्याक पंतान दिल्ली जर तर तुमचे देव ते नीज जाल्यार ही बली हांगासर भेटोवची ती बसनो जावन ती पळया म्हणून सकाळी जावन सांजे पर्यंत ताणें प्रयत्न केल्ले पूण निर्फळ कांय जावना अखेरेक एलियान बली पेटयत आसतना सरकार जावन उजो देवलो आनी बली बसनो जाली हे पळोवन सगळे लोकांक समजले एलिया प्रवाद्यान प्रकट कसो देव खरो देव नीज देव उरले परत फटकिरे अशें म्हणून आणि तसं म्हणाले लोकांनी एलिया प्रवाद्याच्या निर्देशनाखाल तांकां सकाळी दर सुमार 450 प्रवादी तांकां नाश केल्ले पळोवंक मेळटा आणि सर म्हणाले राणी ज्या राणीन या बाल देवाच्या प्रवाद्याक तांकां प्रमोट केल्ले या ती पदोन जावन आसली तिने एक शपथ काडले म्हणून सांगले एक तत्वावर तुवें कशें म्हज्या प्रवाद्यान जिवेशी मारले तेच प्रमाणे मला सांजे भितर तुकाय हांव जिवेशी मारयतली अशें म्हणून आनी अशें एलिया प्रवादी तो गांव सोडून धांवला परत दोंगराक आनी वता आसतना मस्त थकोन गेलो मस्त पुरासाणी जाली आनी एकाडेक वचून दोंगरार आसलेल्या एका माट्या भितर बसोवंक ताणें चिंतलें थंयसर आनी अशें करता आसतना तो मित्रांनी जाल्लो आनी तशेंच आसायाक जाल्लो कुडीन ताणें मतीन आनी अशें तो देवा लागीं काले म्हणटा की म्हूण सांगल्यार हांवें मेल्लें बरें कित्याक म्हळ्यार असल्या भिरांतीर पुरासाणेन जिवोच्या बदलाक मेल्लें बरें म्हणून हो प्रवादी थोड्या वेळा आदी इस्रायलांत नांवाडीक जालो एक हिरो जालो कित्याक म्हळ्यार ताणें मागिल्ले वरवीं सरकार उजो देवलो आनी बरी बसनो जाली लोकांक सगळ्यांक कळ्ळें कारण म्हूण सांगल्यार हो निजा देवाचो प्रवादी हाणें प्रकट कसो देव नीज म्हणून पूण त्या राणयेन ताका जिवेश मारचे प्रयत्न केले वरवीं ताणें बोल्ड जावचें पडलें आनी इतल्या पुरासाण्यान मरलो तो संपूर्ण रितीन पिगडलो म्हूण सांगल्यार झिरो जालो हिरो आसलो आनी अशें तो थंयसर माठ्या लागीं आसतना एकच फावटी व्हड वादळ आयिल्लें वारे भरताले म्हणून पयले वचपाक आमी पळयता आनी सांगत आस या एलिया प्रवादीन माठ्याच्या बागला सरसीन पळयलें काय सर्वेस्पर देव आपणा लागीं उरोवंक पळयता गे म्हणून ताका देवाचो ताळो आयकूना देव पळोवंक मेळना आनी उपरांत भुंयकाप जालें तेच प्रमाणे ताणें पळयलें काय देव म्हज्या लागीं उलयता गे म्हणून तेय ताका पळोवंक मेळना कित्याक म्हळ्यार परमेश्वरांत लोक
असल्या गणितांनी देव उलयता अशें म्हणून पाती येतलो आणि ते भियान भरतले आणि आपणाक तसल्या संगतीत राखून घेवचे प्रयत्न करतले. अकरेक तो भुयारा भितर बसले वेळार शांत वारें वळ्ळें. लो जोर पावस गेल्या उपरांत वारें सोकास वळटा तशें वारें वळटलें आनी त्या वेळार देव एलिया लागीं उलयलो तें आमकां पळोवंक मेळटा. गडगड्यांत आवाजांत गडगड सगळ्यांत देव एलिया लागीं उलोवना, पगार शांत वाऱ्यांत देव एलिया लागीं उलयलो तें आमकां रायांच्या पयले पुस्तक 19व्या अध्यायांत पळोवंक मेळटा. जायते फावटी आमी देवाची प्रसन्नता या देव हाजार आसा म्हणून पयलें वातावरण पळोवन आमी समजता. जावं प्रोफेस्ता म्हळ्यार इगर्जे लागीं यात्री केंद्र लागीं मस्त डेकोरेशन आनी ताच्या उपरांत सोबीत सुरदार आयले संगती पळोवन ह्या दिसांनी देव हांगासर सरळ मापान हाजार आसा म्हणून आमी पळोवचे प्रयत्न करता आनी माती येता. पूण देव सकट संतींनी मनशां लागीं उलयता, तातूंय उलयता आनी असल्या शांत गणितांनी ल्हान संतींनी ल्हान मनशां मुखांतरी देव आमच्या लागीं उलयता. तो महान मनशां मुखांतर मात न्ही, पगार धाकट्या मनशां मुखांतरी ल्हान गणितांनी देव आमच्या लागीं उलयता म्हणून हें वाचप आमकां दाखोवन दिता. हाचे सुवातेचें वाचप आमी पळयता जेजू ताच्या शिसाक पेले तडीक म्हळ्यार सारोवाच्या आनी एका कुशीक वचोंक ताका सांगता. कित्याक म्हळ्यार सुवात सगळ्यांनी प्रसार जाय. आतां देखून तो ताका फुडें धाडटा. तो काय करता, एकलो तुरलो पाटी. एकलो तुरलो काय लागे म्हळ्यार तो दोंगरा वयर आसून मागणें करिना मस्त वेळ. पळयात जेजू देवाचो पूत आनी पवित्र आत्मो एक जण एक देव तांचे मदें कोण प्रधान कोण चड प्रमुख तांचे पैकी तेगी एकतले. पूण ह्या त्रियेक देवाची सभाय घालीत म्हळ्यार तातूंत कोणी एकलो हांव प्रधान म्हूण सांगून तो स्थाना खातीर झगडना ह्या झुजना. ताचे बदलाक एकलो आनी एकल्याच्या सांगता बराबर ते आसात आनी जेजू ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार सभान पळोवणी मागणी करता. तातूंतली एक मागणी हे आज आमी पळयता सुवातेच्या वाचपाक काले करूंक देवाची बापाची खुशी समजोवप. जें कितें आपूण करता तें एकच लेखान आसा की म्हणून समजोवच्या खातीर. जायते फावटी आमचे मागणे कशें आसता, आमी कालेंक एक मागणें करता गरजे खातीर आनी देवान आमकां तें दिवचें आनी तें मेळनातर आमकां देवाचेर शिणी येता. देव मागतना म्हाका कित्याक खातीर दिना गे म्हणून. जेजूय मागता पूण ताणें मागची रीत मात्र दुसरी आसली. जें कितें आपूण करूंक वता तें बापाच्या कुशे प्रमाणे आसा की म्हूण समजूच्या खातीर तो मागणी करतालो. आनी ताच्या मागणी जाल्या उपरांत फांत्या बसोन तो मागणी करनासलो आनी ताच्या उपरांत ताकळीत आसलें शिस खंय आसात म्हणून तांचे कुशीर तो सोलोवन वयता. उदका वयल्यान ते दोन सोलोवन पेल्या तडीक येताले आनी वता आसतना एकच फावटी जेजू तांकां दिश्टी पडलो आनी ते म्हणले हे मेल्ले जावंक पुरो अशें म्हणून. आनी ते भियेले कित्याक म्हळ्यार जुदेवाच्या चिंतपा प्रमाणे कवळच्या काळाच्या चिंतपा प्रमाणे दर्यो म्हळ्यार सारोवर म्हळ्यार थंयसर देवसर आसा आनी ताचे देखून व्हड व्हड ल्हारां उरता सकयल वायट बोटी सकत आसा. त्या देखून अवघड करता दर्यांत गेल्यार आनी ताच्या मागीर ल्हारां उरता तशें प्रमाणे. देखून ह्या भाताच्या वेळार कोण मनीस उदका वयल्यान सोलोवंक शकता आनी त्या देखून ताणें म्हळें मेल्लें म्हणून. पूण जेजून तांकां धैर्य दिवन सांगलें तो आपुणूच थंयसर आसा म्हणून. जेजू तांच्या लागीं उलोवन म्हणलो धैर्य घेया, हांव तो भियेनाका. शीस भियेनासले आनी जेजून तांकां उलो मारलो. गड्डी जावन फांत्याचो काळ म्हणटा आसतना काळ ओंकासुल्लो आनी ताच्या मदें जेजू तो ताळो ताणें पार केलो आनी अशें जेजू तो आपुणूच म्हूण सांगता आसतना सोम्या तूं जाल्यार पेद्रू काय म्हणटा म्हळ्यार सोम्या तूं जाल्यार म्हाका तुजे लागीं हांव फॉर्माय. आनी जेजू म्हणलें ये एकच उतर ये आनी तक्षणांत पेद्रू काल कितें म्हणून पळयनासतना उठलो आनी सोलोन मुखार वचोंक लागलो. आनी ताका उदका वयल्यान सरतना अजाप पटलें खंय हांव सरता. धरणे वयल्यान न्ही उदकांतल्यान सरता.
जाता की साध्य सागी म्हणून आणि कदार्थाने असे तुबाव करून चिंतलो तो उदका भितर बुडोवंक लागलो वचू पेदरो लोक म्हाका कितें म्हणटात म्हणून जेजू विसारता आसतना एक जाप दिली आनी पेदरो म्हणलें तूं क्रिस्त म्हणून मागलो म्हणून आनी वचू पेदरो थोड्या वेळा उपरांत थोड्या दिसा उपरांत जेजू ताका ये म्हूण सांगलें जाल्यार तो दुबावलो आनी ताचो परिणाम जावन तो बुडोवंक लागलो आनी तो ताणें कितें केलें तें आमकां सग गरजेचें सगळ्यांनी कित्याक लागले आमी सगळे संवसार म्हणल्यार सारवांतल्यान पयट करून येता आनी अशें पयट करून येता आसतना जायते फावटी आमी बुडता म्हण सांगल्यार जावं पुरो थोडे फावटी आमकां कावंटिनी आसता सोलवणी मेळटा पिडाय येता आनी अशें जाल्यार सवाल संगती वेळार आमी मागता आसतना जाप मेळना जाल्यार आमकां बुडूलो अनुभव जाता आनी त्या वेळार आमी काय करचें सोम्या म्हाका बाचाव कर म्हणून पेद्रू उलो मारलो आनी जेजू ताका उड्या मारून ताच्या काना खातीर गेलो म्हणून हात धरून ताका उखलो देखून आमच्या दिनयेंत असले संगती घडटा आसतना आमी सोम्याक उलो मारूंक जाय खंय कोणा लागीं पातळी दवरच्या बदलाक आनी खंय जाप सोडच्या बदलाक आमी कोणा उलो मारूंक जाय म्हळ्यार सोम्याक उलो मारूंक जाय कित्याक म्हळ्यार तो सद्या संवसारचो धनी उदका वयल्यान सोडूंक शकता उदक वांटेकार लोकांक तो सोलो व्हरूंक शकता तो सर पदवेता देखून ताका उलो मारता आसतना तो आमकां सांगात दिता राखता आनी सांबाळटा आमच्या जिणेंत असले घडये तयार जाता आसतना आमी पयले सोम्याचो उडास करूंक ताका उलो मारूंक आमकां गरजाचें प्रेरण आनी तशेंच मतीचो उजवाड आमकां भाव जावं दी तो भावार्थ आमकां भाव जावं दी म्हणून ह्या दिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया वेदी सेवकांच्या मेळांत रिगोन वेदी सेवा करूंक खुशी आसात ते मुखार सरात नांवां पयले बरी मुखार येया Alfred D'Souza, Ashley Splania Lobo, Renwick Rego, Giselle D'Souza, Alicia Rishona Pinto, Ayana Pereira, Renwick D'Souza, Shannon D'Souza, Delvin Moniz, Leon Mascarenas, Joel Santis, Nathan D'Souza, Sean Wenzel Quadras, Lenoy Jaden Suarez, Prahan Sikwera. वेदी सेवा करूंक आशा तर म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो तुमी आदर्श वेदी सेवा जायचे तर दिसपट्ट्या पवित्र बलिदानांत वांटेली जावन उर्बेस्त आनी सुटसुटीत जावंक जाय शिकपाक हुशार उलोवण्यांत नाजूक साल चमकणेन देखी बरीत आनी देव मंदिरांत भक्त बरीत जावन तुमी जियोंक जाय तुमचो शारती सांजो बदमानसाची जिणी तुमचे ते परसवणूक आनी देवान तुमचे ते आराम केलें बरें काम तसो शाबीतायेन देव शाबीतायेन संपूर्ण हाडून देखून वेदी सेवक जावन तुमची खुशी उसारून सांगात भुरग्यांनो जेजू मुखार ह्या वेदी लागीं कित्याक तुमी उबे आसात तर ह्या मेळाच्या कायद्यान वेगळो पाडून तुमी कशें करतात तुमची उर्बा आनी मन पळोवन हांव संतोष पावता तर वेदी सेवक जावन पवित्र सभेची सेवा करून तुमचें समर्पण करा समर्पणाची मागणी म्हज्या सांगाता तुमी म्हणजे भोव मोगाळ बापा तुज्या वर्त्या मोगान तुवें आमकां तुजे वेदीचे सेवक जावन दिसले हे तुजे विनसवणेक आमी संपूर्ण रितीन काल जाता आनी ह्या बागी दिसा आमकां संपूर्ण तरान तुका समर्पिता सांजो वर्तमानसा
निष्काळपणाच्या दिल्ली फुला तुका आमचो शराती म्हणून स्वीकार करता आणि तुझी देखी बरी दिचिणी आमच्या दोळा मुखार दवरता तुझे ससायन उर्बेस्त आणि गुणेस्त वेदी सेवक जावन जियोंक तुवें फाटलाव केल्ल्या जेजूचो आमी खरेपणी फाटलाव करूंक आमकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता आमेन. तुमचे समर्पण दिसपट्टे जियोंक देव तुमकां आदार दिव म्हणून प्रार्थोया. सतीच्या बाबा सांजोन बदमानसां आपली जिणी नेमकेपणान आणि भक्तीपणान तुझी सेवा साखरी करून करची हे ताचे देखीचो फाटलाव करूंक या तुझ्या भुरग्यांक कृपा दी म्हणून आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. घेयात हें आतां दिल्लें तुमकां पुस्तक आनी तातूंत आसा त्या तुमच्या मेळाच्यो साली आनी रेखो उर्बेन पाळूंक पुराय यत्न करात. सर पद्वेतार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचें सगळें सदां आसूं. आमेन. उबे रावन आमचे भावार्थाची उसारणी आतां आमी करया. सत्मंतान देवा सर्वप्रकार बापा सगळ्यांनी आणि क्रिस्ता अशे तुका आमच्या सगळ्यांक तुका संभावलो आमकां नयेतान जन्मलो कोण सर्वप्रकार देव सोसले आतां जोडलो तो देव आमकां निके दिलो तो कन्यामध्ये जोडलो तिसऱ्या दिसांनी जिवास जालो सगळ्यां सोडलो सर्वप्रकार देवाच्या उतराक बसला प्रेमाने मनाची उंची करून घेतलो सत्मंता पवित्रज्ञा काकुली पवित्रसभे भक्तांचो एकता भक्ताचे भोवसाणे कुडीचे जीवनपण संसाराचे जिबी. आमेन. आणि उसारलेल्या आमच्या पातळीने सगळ्यांच्या बापा लागीं आमच्यो गरजो आसा उसारूया. बाप्पा पवित्र सभेच्या मुखेल्याने देवाच्या अनुभवात गुण रंगून तो अनुभव आपल्या हाताखाल असलेले पंचे लागी वाटून घेऊन तांकां आदार दिवून मागता. जेव्हा बाप्पा आमचे मागणे आय आमचे सरकारी मुखेल्याने बऱ्या पडटा ती योजना जारी खाण समाजेन भावबंदापण रुपे करून वावरिशे तांची योजना म्हणून मागता. कुटुंबांच्या वडिलांनी भुरग्यांक परिदेश दिवचे सांगता ल्हान ल्हान संतींनी देवाचो हात पळोवच्या उदार मन दी म्हूण मागता. पिढीच तशी एकसूरपण भोगच्या भावा भयणी तांच्या कश्टांच्या काळात देव लागींच आसा ते पातळून ताच्या धैर्यान आनी बळान उत्तरप्रायेची पंतवानां फट करून आदार दी म्हूण मागता. कैद्यांचो आयतार सलोकच्या ह्या वक्तार ह्या मिसावान पावल पडटल्या सर्व केल्यांक तुज्या पवित्रत्वाच्या बळांवर तांच्या मिसावा मुखान जायत्या कैद्यांनी सुवार्ता मानन कशी कर म्हूण मागता. जन्म आसून वाडणारपणान कैदी जाल्ले आनी कश्टांच्या समेत तुजी काकूट दाखय तांचो आनी कामगार
सर्वांनी तुझ्या उतरान तशें जेजूच्या कुडी रक्तान पोशीत जावन तुझ्या संकटपणान वाटचाल आदार दी म्हूण मागता. इकडे परमात्मपणी आमच्या वैयक्तिक गरजा खातीर मागया. सगळीच्या बाबा आमी उसालेली सकड आमची मागणी दयेन तूं स्विकार कर आनी आमकां कितें गरज आसा तें तुज्या व्हडट्या जाणवायन तूं जाणाय. आमकां बाबा आसचें तूं आमकां दी म्हूण मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर आमच्या बाप आम्ही तुका भेटोची देणी तुझे खालपुरती तूच आमच्या हातात घालताय तुझे पदवेंती बदलताय आणि आमचे जिनेसो संस्कार करून आमका दिताय तर प्रसन्न जाऊन आमच्या हातातली ही देणी तू मानून घे तुझ्या पुताचे तुझे नावी सर्वेस्पर तुमचे सगळे असो आमची काळजा उभारूया सर्वेस्पराकांच्या देवात दिन वाजूया सर्वेस्परा पवित्र बाप सर्व गदर आणि शासनाच्या देवा सर्व काही आणि सर्वत्री जेजू ख्रिस्तांच्या सोम्यावरवी आम्ही तुका दिन वाचून पावो हो काय दोन्ही तीसो आणि आमच्या पायद्या सो आपल्या जन्मात दिलो आमकाताने जगून व जीवित नव्हे आपल्या कष्ट मरणावरवी सोडली आमका पाक घातली आपल्या पुन्हा जीवापणात जिंकले आम्हा सर्वेस्तांची विश्वासनाचे आपल्या महिमेवतो सर्ग प्रवेशावरवी उघडली आमका दारा सर्गीची देखून आता सगळ्या देवदूत आणि भक्तांसाठी निरंतर आम्ही तुझी स्तुती गायता बाबा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या घालून किती पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊ आमच्या सोन्याची सुख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले स्तुशेने कष्ट मरण सोसुमेच्या निमित्ताने उंडो घेतलो तुका तीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांत दिलो आणि मुळे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि गायात ही तुझी कूड तुमच्या बसवतो समर्पणची ते सपनी जेवण जात असत आणि काल्स घेतली तुवे तुका नव्यान दीत बसलो ती आपल्या शिसांत दिली आणि मुळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांगते पियात ही तुझ्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणी कराराचे रगत पातकाच्या पक्षाने मेळच्या तुमच्या पासून आणि समेस्त मनशापासून त्या मारवतले हे तुझ्या उडासा करा भावाचा गुट परगतुया Oh
भक्तीपणे उडास करता आणि वचन सोडो आणि सर्वोडचे काल तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येऊ आणि तुझी सेवा करू आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड आणि रहस्य तेला आमकां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवंत बाबा पेद्रू पाऊल आमच्या गोळी बाबा आणि सगळे या जगती वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवानपण सोपवून सुदरून मेल्यात त्या आमच्या भाऊ बहिणीची काकूळ कर तांकां आणि तुझी इश्टाखातीर मेल्ल्या समेस्ता तुझ्या पंचळीत मुखामळ पळोवन फावो कर आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार बरी देवाच्या माये सांगाती तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूत आणि सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखात आमकां वांटोदी तांच्या सांगता तुझी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तळी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदार पापा सर्वंतरांनी भयपाव तुका ससनाच्या ससना सोबीत दिसुनो देवाक आमचो बाप म्हणून उलोवप करून शिकयला वर्तेपाक आमी समेस्तांय देवाची भुरगीं सर्गीच्या राजाचे नागरीक सगळ्यांना सांगता मेळून सर्गीयाच्या बापाक आतां उलोवपाक या आमच्या बापाक तुझी खुशी सदांच तुझी संस्कारान जावं आमचो दिसपडटो आनी आमचे चुकलेल्या शिकाव तशाची फटका बोगस आनी आमकां आरेन पडून दिवंक पुराय आमकां सर्वच परास वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतराचे क्रिस्ताचे येणे बरोबरशा नत्रेत कलाक आमकां तुजे उदारां पळतीन सर पालकांतले सुकय आनी सर्व आकारांतले वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता तुजी शांती तुमकां दिता आमच्या पालकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे इश्ट कर आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोम्या आसूं मोगाचो पुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची नाका कर देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची नाका कर देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सुखता की आमचे जगती आनी त्याच तरेन जावं पूण तुज्या काकुळटीन आमच्या आत्म्या तशेंच कोडीक भलायकी आनी वखद दिवं पळया तुमी जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संवसारांतल्यान आमच्या एकल्याच्या पाप तो काडटा ह्या सगळ्याच्या जेवणाका पयलीं आमी सदांय सुभागी
मोगाळ बापा तुझ्या संस्कारलो ख्रिस्त प्रसाद आम्ही आताच घेतला त्याच्यावर मी आमका तारण मिळू आणि तुझ्या स्वतःच्या उस्मानात आणि तिरायांची येऊ या मागता आमच्या सुन्या जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे असो सर्व वेदार देव बाप आणि भूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालो वसुन्या ख्रिस्ताचे शांती आणि समाधाने तुमका धाडता